वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर व्हिडिओचं असं पण काय खूप दिसांनी स्टार्ट केल्लो आसा. मे बी तुम्ही माझ्या व्हिडिओ जे आसा पळय ते कंटिन्यू पळयल्ले आसतले, कित्याक की म्हाजे कडेन शूट केल्ले व्हिडिओज आशिल्ले, सो ते हांवें तुमकां कंटिन्यू दिले. तर आयज जे हांव व्हिडिओ शूट करता पळय न्हू तो ऑलमोस्ट माव वचून आय थिंक आयज बुधवार, लास्ट बुधवाराक मां गेल्ली. 8 दीस जाले. 8 दिसान आयज व्हिडिओ शूट करता. लास्ट बुधवाराक आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ली तेन्ना माक पावून येयल्ली. तुमी तो व्हिडिओ पळयलोच आसतलो, लास्ट व्हिडिओ जो आसा तो. आनी 8 दिसान जे आसा पळय हांव शूट करता. म्हणल्यार कितें जातालें खबर आसा, व्हिडिओ आशिल्ले म्हाजे कडेन, सो ते सगळे हें करया दिले तुमकां. आनी तुमकां जर खबरच आसा आतां मां गेली म्हणटकीर म्हाजो मातसो टायम जो आसा पळय तो एडजस्ट करपाक असो हें वता, म्हळ्यार डिफिकल्ट वता. लास्ट टायम जेन्ना मां गेल्ली पळय तेच्या नंतर हांवें म्हाजो रुटीन सेट केल्लो, म्हळ्यार सेट जाल्लें अशें. मागीर परत मां आयली, मागीर परत ते सगळी संवय जावन गेली. आतां बायेक बीन म्हाका जाली ती जाली, बायेक बी जाली. आनी आतां परत जें आसा पळय परत म्हाका रुटीन सेट करपाक मातसो टायम गेलो. तर आयज आसा आमच्या हांगासर होळी. होळी म्हटल्यार कशें खबर आसा, काल गिराण आशिल्लें. एक्चुली काल होळी म्हणटाली न्ही, बट काल आमच्या हांगासर होळी बीन कांय सेलेब्रेट केली ना. आयज जी आसा पळय ती होळी करतात. सो काल गिराणाक लागून कांय अशें शूट बी करपाक गेलें ना. आनी काल होळी बीन सेलेब्रेट करूं नाशिल्ली न्ही, सो ताका लागून काल व्हिडिओ बीन जो आसा पळय तो केलो ना. एक्चुली चिंतलेली की कालच्यान व्हिडिओ स्टार्ट करया अशें म्हणून. सो आयज आसा आमच्या हांगासर होळी. होळी इन सेन्स तुमकां तर खबरच आसा एवरी इयर अशेंच आसता. आमच्या हांगासर होळी बीन जी आसा पळय ती अशी करून कलर लावन हें तें लावन आमी तर हांगासर सेलेब्रेट करना. हे सगळे म्हणल्यार अशें करून भायलो बिलो जे आसा पळय ते सेलेब्रेट करना. आमच्या ते सावड्ड्या बी सगळीं सेलेब्रेट करता. सगळीं जाणां अशें करून आपआपल्या घरा कडेन अशें करून सेलेब्रेट करता. हांगासर तितलें ना होळयेचें हें. सो ताका लागून न्ही व्हडलेशें हांव कांय शूट बी जे आसा पळय तें करपाक वचना. पळय दोगांय हांगासर बसले दोगांय. हॅप्पी होली. आं हॅप्पी होली तुमकां बी सगळ्यांक. ते हें करता हॅप्पी होली म्हणत जाल्यार पळय आसा दाखयता तुमकां. ही दोगांय हांगासर आसा, ही दोगांय आसा हांगासर. आनी हांव आयिल्लें भायर. हें न्ही धंयाचें उदक. सो राती न्ही हांवें धंय करपाक घातलेलें, सो ताका न्ही वयल्यान अशें करून उदक येयलें खूब अशें. सो तेंच उदक वेस्ट करना, झाडांक घातल्यार बरें अशें म्हणटा. आतां हांगासर भितर जर अशें करून झाडांनी घातलें न्ही हांगासर जाल्यार वास येवपाक लागतलो, म्हणून भायल्या झाडांक वचून घालता. मां फाटल्या दिसान आशिल्ली न्ही हांगासर तेन्ना अशें करून बरें सगळें झाडाची कुयदाद बी घेताली. म्हटल्यार डेली सकाळ फुडें ती सान मारताली आनी भायर आयली की उदक घालताली सगळ्या झाडांक. आनी तांकां अशें करून सगळें किचन वेस्ट जो आसा पळय अशें करून तो हाडून घालताली. हें सगळें करतालें. आनी हांगासर म्हजें एक गुलाबाचें हें गेल्ली सामकी बीड. सो ताका मातशें हें हांगासर कोंब बी येयला, तिणें कितें कितें करून उदक भितर घालून सगळें कितें शेण हाडून घालताली आनी कितें करताली सगळें करताली. निवळ बी केल्लें तिणें. आतां हें परत आयलां सगळें, तें काडपाक जाय म्हाका. हें सगळें शेवतेच्या झाडाक बी घातलां तिणें. तें हें उदक न्ही भितर घातल्यार दुदाचो असो वास येता, सो ताका लागून भायरूच घातला. आनी खुबशीं झाडां जीं आसा पळय न्हू ती अशी करून हें जावन पडला, निवळ करपाक जाय सगळें टायमूच मेळना. हें पळयात हांगासर तिणें हांगासर झाड बी रोवन, म्हळ्यार हें झाड जें आसा पळय न्हू येल्लो फुलां फुलता तें मेलें, सगळें सुकलां. तिणें एक हें खांदो हांगा काडलेलो. हें पळयात हांगासर कोमऱ्यो येवपा लागल्या ताका. वट्टेलांवाचें झाडूय बीन हितून खूब गच्ची जालां आनी पानां बी बारीक जाता म्हणून हांगासर काडून रोयिल्लें तिणें. तें सगळें आसा. सगळें मागीर पळोवं जाय, एक दीस टायमूच मेळना करपाक. तें करपाक जाय सगळें. सो तुमकां हांव सांगतालें होळयेची खबर. आमच्या हांगासर न्ही अशें करून बायलो बी चड सेलेब्रेट करना होळी बी, चड न्ही करत ना. सो ताका लागून म्हाजें हांगा येयल्लें तेन्नाच्यान येयलें त्या फस्टूच वर्सा हांव थंय तेवटेन गेल्लें तेन्ना आर्या दिती फुड्यान तेन्ना सेलेब्रेट केलें. ताच्या नंतरच्यान होळी जी आसा पळय ती सेलेब्रेट केलीच ना. म्हाका आवडटा होळी बी सेलेब्रेट करपाक, हेका आवडना हो कलर बिलर लावन घेयना. सो होळी बी सेलेब्रेट करप जालेंच ना, हो बी वचत ना. सोनू बी कांय ना. आनी बाय आसा न्ही पोरू प्रेग्नन्सी आशिल्ली, सो ताका लागून कलराक बीन हें करूं नाशिल्लें, नाकान बिकान वता न्ही ताका लागून. आनी अंदू म्हणून तूं बाय ल्हान आसा ताका लागून हाडूं ना. सो तशें करून होळी जें आसा पळय तें कांय अशें सेलेब्रेशन नाच होळयेचें बीन. तर आमच्या हांगासर न्ही होळयेक दिसा तुमकां तर खबरच आसा, जे कोण म्हजे पयलींचे सबस्क्रायबर आहा तांकां, की दारान न्ही शिगमो येता. शिगमो इन सेन्स
असं शिगमो खेळटा तसं ना तो शिगमो झालो. ते अशें करून वेगळे वेगळे तरेचे कपडे घालून रुपटे घालून बी येता वय ते तुमी पळयला आसतले लास्ट विडियोनी बी तशें येता. तो पळोवया ह्या खेपी. आयज होळी म्हणटा न्ही, एक्चुली काल आशिल्ली, काल सेलिब्रेट करून आयज म्हणटा न्ही होळी, सो ते येता जाल्यार पळोवया. सपोज ते आयले न्ही तशें करून जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयता आनी बाय कशें रियॅक्ट करता तें पळोवपा जाय. मागीर भिता काय एन्जॉय करता ते, कित्याक ते वेगळे वेगळे तोंडाक बी रुपटे बिपटे घालून येता न्ही ताका लागून. इफ सपोज ते सगळे कोणी अशें करून येता न्ही दारान बीन जाल्यार तुमकां हांव दाखयता शूट करून. ओके, सो आयज मातशें उठप जें आसा पळय न्हू तें लेट जालें. आतां 10:30 जाल्यार. आतां उठूना, सकाळीं बेगीन बेगीन म्हळ्यार सकाळीं उठलेलें अशें आय थिंक 8:30 समथींग उठलेलें. आतां तुमी म्हणटली इतलें लेट काय म्हणून, तर हय सकाळीं न्ही बाय कितें करता 5:00 5:30 अशें करून उठून बसता, खेळपा लागता आनी आमकांय बी उठयता. मागीर लेट आपूण 7 नंतर न्हिदता. आयज हांवें कितें केलें मागीर ताका न्हिदयतालें आनी हांव भायर येतालें. सो आयज हांवें कितें केलें की ताका न्हिदयलें आनी हांवूच बी न्हिदलें. सद्दां बेजार येता म्हणून सद्दां सकाळ फुडें 5:00 उठून मागीर दनपाराय कांय न्हिदना. रातचें लेट न्हिदता 12 1 अशें करून एक दीस 11 बी न्हिदता, एक दीस बेगीन न्हिदता. सो मागीर लेट न्हिदता, म्हाका न्हिदूच जायना, मागीर तकली बी दुखपा लागता. अशें म्हणून म्हटलें चल आसूं आयज हांव लेट उठतलें म्हटलें आनी लेट उठलें 8:30 म्हणून. सो च्या बी पिली, ब्रेकफास्ट बी केलें. आतां जेवणाची तयारी करपाक जाय बेगीन अशें, आयज बुधवार न्ही. नुस्तें कितें पळोवपाक जाय, वचपाना आयज मार्केटान, कित्याक कलर लायता आनी तेका दारान येता तेंच नुस्तें घेतलें आनी पळयता कशें कितें करप जाता तें दाखयता मागीर तुमकां. आनी एज युजल आमगेर तारक मेहता बसल्या बापूय आनी चेडूं दोगांय. ओके, सो मागीर हांगासर एक जावन गेलें, 1:10 जालें आनी म्हाजें जेवण जें आसा पळय न्हू भितर रेडी जालां ऑलमोस्ट. हे पळयात हांगासर आयज न्ही हांवें 1 ड्रॉप करी जी आसा पळय न्हू ती केल्या. आतां जस्ट तांती जें आसा पळय न्हू तें फोडून घातलां. सो हांव न्ही जेन्ना 1 ड्रॉप करी करता पळय तेन्ना कशें करता जाणा, सगळो मसालो बी जो आसा पळय तो ग्रायंड करून सगळें करून घेता, फक्त तांतयां घालना. आनी हेका न्ही खतखतो काडलो न्ही मसाल्याक की थोडोसो जें आसा पळय न्हू तशें करून काडून दवरिता. आनी आतांच्या पुरती जितलें जाय पळय न्हू म्हळ्यार एक टायमाक अशें जाय पळय त्या अदमासान न्ही ग्रेवी हितून दवरता आनी मागीर तांतयां जी आसा पळय ती घालता. एकूच वांगडा न्ही सांजेक सुद्दां करना, कित्याक कितें आनी मागीर कितें जाता सगळें दाट जावन येता आनी वयर उदक शें उरता आनी मागीर रातचें गरम करपाक गेलें की ना परत तांतयां जी आसा पळय ती पिसडटा. सो ताका लागून हांव न्ही मोस्टली अशेंच करता. अंडा करी जी आसा पळय ती म्हळ्यार 1 ड्रॉप करी जी आसा ती. आनी इफ सपोज जर तांतयां बॉयल करून घालता न्ही जाल्यार ती एक वांगडा करपाक कोता येता की तें कांय जायना न्ही, ती तशीच उरता ग्रेवी जी आसा ती. हें म्हणटा कितें जाता सगळें उदक शें उरता आनी सगळो मसालो जो आसा पळय तो सोक जावन वता. सो पोनाक दाट उरता आनी वयरूच उदक शें जावन येता, फुट्टा म्हणटा पळय आमी कडी तशी जाता. सो ताका लागून हांव एवरी टायम अशेंच करता. सो आतां म्हजें जावपाक येयलां. हे पळयात हांगासर थोडेशें एक 2 मिनटां ते 3 मिनटां पुरो. वयल्यान कोरिएंडर किंवा कसुरी मेथी एक कितें ऑप्शन जें आसा पळय तें घालपाचें आनी मागीर जेवपाचें. तर बाय न्ही न्हिदलां. 1 मिनिट हें बंद करता पयलीं. सो जावना म्हाजें अजून मातशें तांती जें आसा पळय न्हू तें एक योग जें आसा पळय तें मातशें हलकें अशें जितें आसा, अजून घट जावन येवन आसा ताका लागून तशेंच धांपून दवरलां. सो हें जालें. बाकीचें सगळें जेवण जें आसा पळय न्हू तेंवूय बी म्हाजें हांगासर जालां कंप्लीट. सगळें करून दवरलां, पिवपाचें उदक, शीत आनी हें हांगासर पणसाची भाजी. सो ही पळयात हांगासर पणसाची भाजी आनीक पणसाची म्हणल्यार तें बारीक जें आसता पळय पणस आमी कुवलो म्हणटा ताका, सो तेजी भाजी ही हांगासर. आनी हें हांगासर हांवें राती न्ही धंय घातलेली करपाक. सो हें धंय जें आसा पळय तें रेडी जालां. आतां खातलें दनपारां आनी मागीर फ्रिजान काडून दवरलें ना थंड थंड खावपाक पडटा, ताळो दुखता न्ही, थंडी ऑलरेडी जाल्ली आसा ताका लागून. सगळें जें आसा पळय तें म्हाजें रेडी आसा. सो हेंवूय बी जातलें. बंद करता आतां गॅस. आनी बाय जें आसा पळय तें न्हिदलां. तशेंच न्हिदपाक जें आसा पळय तें रेडीच नाशिल्लें. सो हांवें कितें केलें तें उठ्ठगीर पयलीं ताका न्हाणयलें आनी तेज्या पयलीं जी कितें कामां जाल्लीं पळय ती जालीं आनी तेज्या नंतर मागीर तें उठ्ठगीर कांय करपाक दिना, धर धर करता. सो ताका उठ्ठगीर न्हाणयलें बिणयलें, मातशें फीड बी घातलें आनीक हेका म्हणलें मातशें न्हिदय अशें म्हणून. सो हांवें जस्ट ताका न्हिदला भितर रुमाक आनी हांवें म्हजें रांदपाचें जें कितें काम आसा पळय तें करून काडलें. आयज आमगे जेवणाक पणसाची भाजी आनी तें 1 ड्रॉप करी तितलेंच आनी कांय ना. सो आतां जेवपाचें बीन तें करपाचें आसा. टायम जालो, हो गेला वयर कपडे सुकपाक घालपाक, मशीन लायिल्लें. सो बायेचे कपडे जे आसा पळय ते हांवें घातल्या. हे पळयात हांगासर तुमकां दिसता आनी वत मारता दाखयता. सो बायेचे कपडे हांवें घातले सुकपाक
आनीक हो गेला आमच्या कपड्याच्या सगळे ते सुकपाक घालपाक वयता म्हणून आमकां नाका वताक लागून तूं नान आपूण घालून येता अशें म्हणून. सो पळोवया आतां केन्ना जेवपाचें करता तें. मागीर म्हणटलें कितें गरमी बी जाता कितें जेवपाक बेजार येता बेश्टोच मागीर जेवया आनी मातशें रावया करता. एक्चुली जेवण जें आसा पळय तें रेडी आसा, पळोवया केन्ना जेवया म्हणटा तो. मागीर जेवता बिवता मागीर एकदां बाय उठलें की ना जेवपाक बी दिवचें ना ताका लागून. ओके. आनी हो हांगासर पसारो फाटलो पळयनाका तुमी, दाखयता पळोवया बायेचो पसारो कसो पडला तो. हो पळयात हांगासर बायेचो पसारो जो आसा पळय ना तो कसो पडला तो. पसारो इन सेन्स ताका आमी हांगासर घालता न्ही खेळपाक लागून ताका अशें करून घालता. मागीर ताका अशें करून कितें कितें दिवपाक पडटा. सो अशें करून एक कितें फुड्यान दवरलें आनी मातशें ताका 1-2 मिनटां पळयता मागीर जालें परत दुसरें दिवपाचें. मागीर ताका पयलें मागीर तिसरें दिवपाचें अशें करून. सो थोडेंशें घातलां उदो सकाळीं सगळें काडून दवरलें पळय ते पिशव्यान घालून दवरलां बाकीचे सशे हत्ती बित्ती आहा ते. आनी थोडो पसारो 4 दिसाक उबारता म्हळ्यार नाका जाता. ओके. आनी हें पळयात हांगासर बायेचे कपडे जे आसा ते घातले सुकपाक. हें हांगासर सुकतलें. मातशें वत बरें आसलें आनी बरें जाता. काल गिराण आशिल्लें आनी वत तितलें बरें नाशिल्लें, कपडे बी सारके सुकोनाशिल्ले. आयज ताका लागून बेगीन धुवन घातलें हांवें. आनी तेज्या कपड्यांनी आमी मशिनाक लायना, हातीरूच धुयता. रातची न्ही 10:15 जाली. आमची दारच मेळटा चालू आसा. तेच वांगडा न्ही हांगासर बायक न्हिदोवपाचें काम चालू आसा. सो बायक न्हिदयता कित्याक लेट जालो न्ही, टायम जालो. सो लेट जालो इन सेन्स तें आपल्या टायमान न्हिदलेलें. बट मदीं आतां जस्ट एक 15 मिनटां पयलीं जे आसा पळय तें उठलां. मातसो आवाज बारीक करून मातसो आवाज बारीक करता हांव. सो तेणी न्हिदलेलें आपल्या टायमार अशें सारकें. तर आतां एक 15 मिनटां पयलीं जे आसा पळय तें उठला म्हणल्यार भूक लागली दिसता ताका. काय गरमी जाली खबर ना, हांगा भायरूच घातलेलें. आमकां आयज जेवपाक बी मातसो लेट जालो. सो ताका लागून ताका भितर घालून नाशिल्लें, हांगाच घातलें. टीवी आवाज गरमी हेचेर तें उठलें जागे जालें. आतां फिडींग दितालें ताका हांव घालतालें बट तें घेयना जालें. सो म्हण हाका म्हटलें मातशें ताका न्हिदय अशें म्हणून. हांव आतां ताका न्हिदयता आनी व्हरता भितर. पळय आतां म्हटलें व्हिडियो तरी एटलीस्ट एंड करून घेवया अशें म्हणून. तर आयज आनी अशें चड कांय शूट केलेंच ना हेकाच लागून की तें थंय बॅग चली न्ही ताका लागून. सो आसूं म्हटलें. तर चलात आयचो हो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगासरीच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. खूब लेट जालो न्ही, न्हिदलें रे न्हिदता पळय. सो ताका न्हिदयता. तें न्हिदलें की मागीर कांय आवाज बिवाज ना, टीवी बिवी सगळी जी आसा ती बंद करपाची. सो तें सगळें करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां. आयज व्हिडियो सुद्दां हांवें अपलोड करूं ना तेंच्याच हितून उरलें. ओके. सो चलो मेळया फाल्यां.